क्रिस्ती बवर्तची बुन्याद सोम्याच्या पास्कांचो भक्तीपणी उडास करूंक आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो गोड संभ्रमूंक व्हडा संतोषान आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती देवाचे पुनर्जिवनपण परगडता आनी ताच्या जैतांत वांटेली जावंक आमकां आपोवणें दिता. संवसाराच्या शेवटाक जावचे आमचे कुडीचें जिवनपण आनी देवा सोवें आमी सशनाक जियोंक पावतल्या म्हणलो बरवसो जिवाळ दवरून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या संभ्रमांत क्रियात्मक तरान भाग घेवया. आयचे देवस्तुतेन 4 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत, उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्काचे वातीची तयाराय. दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाची नवसरणी. चवथो भाग एवकारिस्ताचो संभ्रम. पयलो भाग उजवाडाची रीत. आतां उजो बेंजारकन पुनर्जिवन क्रिस्ताचो संकेत जावन आसची पास्काची वात आमी पेटयतल्या. ते वातीचो प्रकाश वांटून आमच्यो वाती पेटयतना आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हणलो उद्गार याजक गायतलो. ताका देवाचे उडुपकार म्हणली जाप आमी दिवया. 3 फावटी हो उद्गार म्हणसो. उपरांत याजक पास्काची पेटची वात आल्तारी मुखार तयार केल्ल्या जाग्यार दवरतले. त्या उपरांत पास्काचे वातीची स्तुती गायतले. त्या वेळार आमच्यो वाती आमी पेटोवन दवरच्यो. भावा भयणीनो, ही भोव पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ही राती पवित्र सभा अख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळ्या सांगता मेळून जागी रावोंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकां वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचो गोड संभ्रमून सोम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या संगता देवा सोवें आमी जियोंक पावतल्या. हो आमचो तीर बरवसो. उज्याचे आशीर्वाद प्रार्थुया.
देवा तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजळ असो उजो बावार्थ्यांक तुवें दिलाय वो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्क परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. क्रिस्त काल आणि आज आरंभ आणि शेवट अल्फा आणि ओमेगा सर्व काळ आणि सगळे ताचेच तकास महिमा आणि राजपदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. आपल्या पवित्र आणि महिमे मोंत गया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आणि सांबाळूं आमेन. फुल्ल घाल नाका मुक्काल घाल अर्ध घाल. उजवाड महिमेन उजवाड महिमेन जीवन दावडाव काळोख अंधकार आमच्या काळजा मतींचो पहिले वात मुखार वेता उपरांत तुमी फाटल्यान येवचें. ओ ख्रिस्त ओ उजवाड देवाचे
तासो उजवाड देवाचे ओढुका वाती जळ्या सकडा वाती जळ्या फॅन ऑफ करा रे फॅन ऑफ करा रे ओ क्रिस्तासो उजवाड देवाचे ओढुका आले
मोगळ भाऊ भणीनो, आदींच्या काळार खंयची संतोशाची खबर लोकांक कळोवच्या खातीर डंगुरा वचताले. आज पवित्र सभा क्रिस्त मेल्ल्यान तो जिवंत जाला म्हणलें सत ह्या उल्हासाच्या पास्कांच्या गिता मुखांतर हांगासर आज पासारता. ह्या पास्काच्या गितांत भक्तीन वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता. उल्हास करा तुम्ही सर्गीच्या देवदूतानो, सोमेस तुम्ही देवाच्या मणयारानो. उल्हास करा तुतुरी वाजून दी, ओडारयाची सैत केल्या देखून ताणे आमची सोडवून. संतोषुंदी पृथ्वी येद्या ओडा जोळो कांतळतळची, आणि ससनाच्या रायाच्या प्रकसान परजळची. जणा जाऊन दी ती पळून गेला म्हूण काळूंक सगळ्या संवसारा वयलो. आणि तू आमचे माते क्रिस्ताचे पवित्र साबे इतल्या वर्त्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयला आसता तुवें संतोष पाव. आणि येद्या वडा जम्याच्या उल्हास बरी ताळ्यान गाजून दी आता तुझे देवाण. आणि तुम्ही मोगाच्या बावंडांनो या विचित्र केंडाच्या विचित्र प्रसरा भोवती जोमो जल्ल्यानो. मुझे सांगता मेळोन मागा म्हूण हांव प्रार्थना. धुया सर्प द्वेदारा देवाची, पुरतो ना भवो जाल्ल्याक म्हाका लेविताचे मेळीन काण घेवंक दया केल्लो तो धे. ओ तो मुजेर प्रकाश आपल्या उजवाड असो, आणि लाभो म्हाका सकत गावच्या स्तुती हे वातीची. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा. सो देव जावन आसा आणि ताचे सोमे पवित्रात्म्याचे एकवटांत जियेत आनी रास करता. ससनाच्या ससना. आमेन. सुवेस पो तुमचे सवे आसोंग. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. खरेंच देवासबी आणि नीती प्रकार अदृश्य देवा बापाक सर्पद्वेदारा आणि ताच्या एकल्यास जनित पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या काळजाच्या आणि मोतीचे सगळे सक्तेन आमचे ताळे उबारून नावाडचे. ताणे आमचे पासून आपल्या सासनाच्या बापाक आदावचे ऋण फारीक केले, आणि आमच्या मोगापासून विकरायलेल्या आपल्या रक्तान पुरविल्या पातकासो अपराध पुसून काढलो. कित्याक जावन आसा ती पास्की परब जे द्वांती करी शेळी जिवेशी मारतात आणि रक्तान तिच्या भावार्थांचे दार वोन पवी जाता. ही ती रात जे द्वादी मागा आमच्या पूर्वजांक इस्रायलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काढून तांबड्या दर्यांतल्यान
पाय बिजय नासता उतराशें केल्लें. ही ती रात जेदवा उजवाडाच्या कांब्यान दुस्पाटायलो पातका सोकाळो. ही ती रात क्रिस्ताक सत मानलेल्या समेस्तांक संसाराच्या कोट्यापणांतां आनी पातकाच्या काळोखांतां विंगड करता. कुरपा पाटी जोड दिवची आनी 25 जाणांच्या सभेक मेळोवची. ही ती रात जेदवा क्रिस्त उठोन सांकडी मोराच्यो पणांतलो उठलो जैते वोन. नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणे आमची सोडवण. ये कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूळ तुजी दया. ये कितलो चिंतना व्हरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुता. एनी जाय की गरजेचे पातक ते आदावचे क्रिस्ताच्या मरणात पुसून काडलां ते. ये भागी तो आपरा ते देवडा आनी तितल्या उत्तीम सोडवंदारा जोडूंक फावो जाल्लो. ये करीस बागी राती क्रिस्त मरणांतलो जिवंत जाल्लो वेळांनी घडी जडा जावं बगयली ती. ही ती रात जिचे विशन बरोवन आसा. रात दिसा बरी प्रकाशतेली आनी म्हज्या संतोषांत रात आसलेली दिसातली. कारण हे राती लाभचे पवितपण खोटेपण दावडायता अपराधून काढता. सुकोन पडलेल्यांक नेणतेपण पाठीं दिता आनी रडतेल्यांक बुजयता. द्वेष ती दावडायता समाधान थीर करता आनी पदवेदारांक कल्तीमान घालूंक लायता. या पासत ओपून गे ये बागे वंता बापा. ही रात फोव केल्ल्याक अर्गां जावं तुज्या पवित्र सभेन आपल्या मणियाराच्या हातांनी भेटोवचे. या जळत्या खेंडाच्या संजेचे बलिदान मुसांच्या वावरान केल्ल्या या मेणाच्या वातीची संभ्रमीक भेटवणी. देवाच्या मानाक या जळत्या उजान पेटोवच्या या मेणाच्या खांब्याची स्तुती आमी ऐकली. हे केंड विभागसून वांटले जाल्यारी उजवाडता सोवुणो जायना. कित्याक माय मुसन उत्पन्न दिल्ल्या या मोलादीक वातीचे कडचे मेण ताका पोस दिता. ये निजायकी भागीराथी इजिप्तकारांक लुटली हेब्रेवांक ग्रेस्त केल्ली. रात सर्गाकानी संवसाराक देवाकानी मनशाक एकवट केल्ली. देखून ये सोम्या तुझ्या नावाच्या मानाक पवित केल्ली वात हे राती सोन करनास करच्या खातीर कळनासतना पेटो म्हण आमी तुजे लागीं प्रार्थाव. स्वादिकांनी मानवोंची काणीक जावन ती तूं ओपून गे आनी सर्गेच्या दिव्या सांगाता उजवाडती सोबर सोम दी. फांत्याचे नेके धू देवन येताना ही वात जोडून आसची ताका मेळोवन दी.
वांत्याचे तेने केतावय म्हणचे जेनेडा अस्तम नेकेंतेली मानतावन पाठी येवन मनशा कुळाचेर शांत प्रकाश फांकयले. देखून ये सोम्या आमी तुझे लागीं मागतां. हे संतोषाचे पास्क परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय. आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस क्लेरिकांक आनी तुज्या भक्तीवन लोकांक सगळे आमच्या बोबा घेवन पापा फ्रांसिसाक आनी आमच्या पिस्पाक पिटर पावलाक कळ नासतना राख आनी सलय आनी सांबाळ. आमचेर सरकारी अधिकार सलय तेल्यांचेरी तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या उतरावर त्या बरेपणाच्या आनी दयेच्या देण्यान तांच्यो आलोचनो नितीच्या आनी शांतपणाचे वाटेक परती. अशें तांची संवसारी वावट आखेर जातच तुजे प्रजे समेत सर्गींच्या मायंगा वागताणी पावशें कर. त्या आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा जो देव जावन आसा आनी तुजो सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. वाती पालवया आणि बसा. दुसरो भाग देवाच्या उतराचो संभ्रम. आज पोरण्या सोल्यांतली 7 आनी 9व्या सोल्यांतली 2 वचपां आयकतले हांव. हर एका वचपा उपरांत अंतर्गीत आसतलें. ह्या वचपांनी देवाच्या योजना प्रकार मनशाकुळाची सडवण हंता हंतर कशी उगडपी जाली तें आमकां कळीत जाता. देवान कांयच नातिल्यांतलें सगळें रचलें. आपणें रचलें तें देवान देखलें आनी खरेंच तें बरें आसलें म्हणलें सत पयल्या वचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमी आयकतले हांव. आनी पवित्र आत्म्या धाडून ह्या पृथ्वीचें रूप नवें कर म्हूण अंतर्गीता मुखांत श्लोक आमी आयकतले हांव. अभिरव्या भोवमोगाच्या भाव भयणीनो, दबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आता शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. सर्गींच्या काळार पुर्विल्या काळार देवान आमच्या परजेक कशें सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक कसो पाटयलो हे आमी ध्यान मोनी नियाळुया. आनी ह्या पास्काचे संभ्रमणेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण पावून म्हूण आमी मागुया. पयलें वचप बसून भक्तीन आमी आयकुया. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरो आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ येयली, हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ येयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशांतलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें.
आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें, भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर्व जिन्साची बी दितलीं झाडां आनी बी आसलेल्या फळाचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली, सर्व जिन्साची बी दितलीं झाडां आनी बी आसलेल्या फळाचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ येयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांतावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. प्रत्येक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रास चलोवंक. आनी नखेत्रांय ताणें रचलीं. प्रत्येक उजवाड दिवंक दीस आनी रास चलोवंक आनी काळोखांतल्यान उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ येयली, हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राणयांनी बरोवं आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबोवं. आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्साचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडाणी भोंवतले प्राणी रचले. आनी सर जिन्साची पाकटाची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वीचेर उदंड चडोव. सांज जाली, सकाळ येयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वीचेर सर जिन्साची प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर जिन्साच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशा आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयली सर बी दितलीं झाडां आनी बी आसलेल्या फळाचे सर रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास असल्या सर प्राणयांक, सर जिन्साचें तण आनी झाडां काना खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ येयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हाती घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या मुजा सर्वेस पोराक नावा, सर्वेस पोरा मुजा देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो, प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा
पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्या ससनाच्या ससनाक ती तिरगट केल्या मंता परी दर्यान तिका पांगोन धरल्या तिचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडोन आसा धाड तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. उभी राहूया, प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या आमच्या बहुमोगाळ देवा, तुझ्या करण्याची मांडावळ सदा सजापांची आरामाक तुवें संसार रचलोय आणि त्यावरनी अधिक उत्तम संसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संसारांत जेजू ख्रिस्त मेलो आणि आमची पास्काची बली तुवें सोडयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक हे सत समजूंक दी म्हूण आमी मागतां जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवान अब्रामाची परीक्षा केली आणि ह्या परीक्षेंत अब्राम कसो उत्तीर्ण जालो आणि अब्रामान आमच्या पूर्वज बापान देवाक कसो यज्ञ भेटयलो ते आयच्या दुसऱ्या वचपान उत्पत्ती पुस्तकांत आमी आयकतल्या. हाका जबाब जावन सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पत्तेला म्हणलो श्लोक आमी गायतल्या. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राम. अब्रामान जाप दिली, आबले हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राम उठलो आनी ताणें आपलें गाडो आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इसाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होमबली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्रामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्रामान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. अब्रामान होमबली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी ते इसाकाच्या खांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार चमकले. मुखार वेता आसतना इसाकान आपल्या बापाय अब्रामाक उलो केलो, बापा. कितें पुता? ताणें विचारलें. इसाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होमबली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्रामान जाप दिली, होमबलयेक शेळी देवूच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार चमकले. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकणा वयर दवरलो. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सरस्वराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आबले हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक
तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्रामान आपणा भोवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एक जिलकोटांत शिंगां शिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्रामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होमबली भेटयली. अब्रामान त्या जाग्याक याह्वे इरे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सरस्पोर आपणाकच पळोवंक दिता. सरस्पोराच्या दुतान सर्गार्थावन दुसरे फावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां अशें उलयता सर्वेस्पोर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों. आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलों. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्राचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा तूं समोचें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच हालसोना. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखूनच म्हजें काळीज उल्लासता. म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळता. म्हजी कूड लेखून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळांत सांडसोना आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचोना. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. प्रार्थुया. भोवोरत्या देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुजी भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दित आसाय आनी असो तुज्या बसवणेच्या भुरग्यांचो अंक सगळ्या संवसारार वाडत वेताय. तुवें शपथ घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुठा वरवीं तुज्या साकरा अब्रामाक सगळ्या परजांचो बापय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्या पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इजिप्तान कष्ट येतल्या इस्रायल पोरचेक देव मोइजेच्या
आनी ह्या वेळार देव इस्रायल परजे सवे कशें आजार आसलो आनी मोयजेन देवाच्या आदारान कशें विजमिता करून आपल्या परजेक तमडो दर्यो उतराशें केल्लें म्हणलें सत आयच्या तिसऱ्या वाचपांत निर्गमन पुस्तकांत आमी आयकतल्या आनी हाका जबाब जावन सर्वेस्पराची कीर्त गव्या मैमवंत जैताने जोडला म्हणलो श्लोक आमी गायतल्या. सर्वेस्परान मैजेक म्हणलें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. हाबळे, हांव इजिप्तकारांचे काळीज दारूण करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताचे फौजेचेर, ताच्या रथांचेर, ताच्या घोडे सावारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सावारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायलिताचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून ताच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपासो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो. राती तो कुपासो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतालो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड पंकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सोरूंक जालें ना. मैजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेन तितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदा वणटी परी उबे रावले. इजिप्तकार ताची पाट धरून आयले. फाराव्याचे 6 घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्या तावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटयलें. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयली आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायल तावन पळोवन दावया, कित्याक सर्वेस्परूस तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर, तांच्या घोड्या सावारांचेर येवन पडटलें. मैजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सद्याच्या जाग्या पाटी आयलो. पळोवन धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान ताका दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक पाटी आयलें आनी इस्रायलिताची पाट धरून दर्यान भितर सरले फाराव्याचे रथ, ताचे सगळे फौजेचे घोडे सावार तांतून बुडले. कोणूच एकलो वांसून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्यामध्ये सुके धरणी वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्त विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायलितांनी देखलीं. लोकां सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्परा हें किर्तन गायलें. सर्वेस्परा हांव किर्तन गायतां, कित्याक मायमेवन ताचें जैत. घोड्याक आनी घोडे सवारा उडयल्यान ताणें दर्यांत. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, मैमेवन सैताणे जोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या,
सैताने सोडला. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायता, कित्या महिमेगून सैताने सोडला. घोड्यांनी घोड्या सवारांक दर्यांत ताणें शेवटिल्या. सर्वेस्पर मुझें बळ आनी मुझें त्राण. तो म्हजो तारो, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणता. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडता. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेगून सैताने सोडला. सर्वेस्पर एक सुसारी, वै सर्वेस्पर ताचे नाव. फाराव्याची रथां आनी ताचे फौज दर्यांत ताणें शेवटिले. घटमूट ताचे घोड्या सवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेगून सैताने सोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेगून सैताने सोडला. प्रार्थुया. देव आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझी आदली विजमिता आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळतात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान हे परजेक पिडापेट दितल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेन्स अजाप आता नव्या जल्मलेल्या उदकान सगळ्या परसांक सोडवण दिवंक तूं करताय. तर अख्ख्या प्रितमेच्या सगळ्या मनशांक बाबार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी वेसलेले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागतांव, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जेरुसलेमचो रसनार ताचो पती, दळबरांचो सर्वेस्पर तांचे नांव. इस्रायलाचो पवित्र देव ताचो सडवंदार, ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. ह्या देवान आपल्या सराण्यांतलेल्या मोगान ताच्या तारोकान ताच्या पतिन्याची कशी दया केली म्हणलें सत आयच्या 4थ्या वचपान इजया पुस्तकांत आमी आयकतल्या. ताका जबाब जावन आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें म्हणलो श्लोक आमी गायतल्या. जेरुसलेमा, तुजो रसनार तुजो पती, दळबराचो सर्वेस्पर ताचे नांव. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवंदार, ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. एके सोडलेले आनी कंतीन बुडलेले पतीन भशेन सर्वेस्परान तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पतिनेक सोडीत गाय म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडली, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. क्रोधान बरोवन एक घडीभर हांवें म्हजें मुखामोळ तुज्या मुखार लिपयलें, पूण सस्नीक मोगान हांवें तुजी दया केली म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सडवंदार. हें म्हाका नोयाच्या दिसांनी घडलेलें तशें जावंक पावतलें. नोयेचें आवड नव्यान संवसारार बुडती हाडची ना म्हूण सापूत घेवन हांवें बसयल्लें. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना आनी तुमकां दमकुचो ना म्हूण सापूत घेवन हांव आतां बसयतां. पर्वत आपलें स्थान सोडून येतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर.
तूं निर्भागे वादळाक सांपडलेले बुजवण नातलेले पळय हांव सुरम्याचेर तुजे फातर दवरतलो आनी नीलमणयांचेर तुजी बुन्याद घालतलो हांव तुजीं दुर्गां तांबड्या माणकांची बांदतलो आनी तुजे दरवाटे सूर्यकांताचे आनी सगळ्यो तुज्यो वंती आमोलीक रत्नांच्यो सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोंक मेळटली नितीवंतपणाचे बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतलो दगदोणे तावन तूं पयस आसतली कसलेंच बें तुका आसचें ना आकांता तावन तूं पयस आसतली तो तुजे सरशी येवचो ना देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार आम्ही तुका वाकंताव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली आम्ही तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली हांव तुका वाकंत सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलो म्हज्या दुस्मणां म्हजे जीव लासून सोडले नाय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पातळांतलो वाटयलो फोंडा कोसोंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो आम्ही तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताचे कीर्त गाया ताचे पवित्र नावाक अर्गां दिव हसिया तासोरा घडये निवता पूण ताची दया जीवनभर बाळता सगळी राजरी दुकानी काडूंक पडली तरी पांत्यार काळजान उल्हास उदेवण येता आम्ही तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली आम्ही तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली प्रार्थुया सर्व पदवेदारा शासनाच्या भूमोगाळ देवा तुझ्या नावाच्या महिमेक आमच्या पूर्वजांक तुवें केल्ल्यो बासोवण्यो सांबाळून तुझ्या आपणयल्या भुरग्यांचो जोमो वाडय तुझ्या उतराचेर पुरविल्ल्या भगवंतांनी थीर विस्वास दवरलेलो तें उतर तूं पडीत येताय म्हूण तुझ्या पवित्र सभे दिसान दीस अदीक कळोवन येवं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं तुम्ही ताण लागल्यानो उदकाची येया तुमचे कडे दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकते गया आणि कया मुजेशी येया आणि तुम्ही जियेतेल्यात आणि ससनाक बळता तसलो सल्लो हांव तुमचे लागीं करतलो म्हणलें सत इजाइया प्रवाद्या मुखांत देव कळीत करता तें सत आयच्या 5व्या वसपांत आमी आयकुया हाका जबाब जावन सडवणेचे जरींतले संतोषान तुम्ही उदक काडतेल्यात म्हणलो श्लोक गायतेल्या तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडे दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकते घेया आणि खाया येया फारीक करी नासता ताका सरो आणि दूध विकते घेया पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनान
त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? 17 म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वान नाकावन तुमी दोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादा प्रमाणें हांव तुमचे कडेन एक सासणेक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरलां, त्या राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनान ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतलीं. सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडटलें. कित्याक इस्रायेलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवन केलां. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटीं येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब पृथ्वीतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसा आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशें पावस आनी बरफ मळबातावन पडटात आनी वोंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतूं किल्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वसनान, तशें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी कुशी पळटा आनी जें कितें करूंक हांवें तुका धाडलेलें तें सगळें करता. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. सोडवणेचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सोडवणेचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. आपले देवूस मुजो तारो, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पर मुजें बळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ. वय तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सोडवणेचे जरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव हरसिया. सकट परजांक ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सोडवणेचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या देवा आमच्या भोव दयाळ बापा, तूं एकलोसो संवसाराचो बरवसो ह्या पास्क परबे समयार आमी संभ्रमतावन ते गुठ तुज्या प्रवादे वरवीं तुवें परगट केलें. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानच सुगुणी जिणयेचे वाटेन फुडें सरोंक जायना. देखून नव्या जिणयेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुमचो ते अत्रेक भागय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
जिविताचे उपादेश पाळ आणि सर्वेस्पराचे जन्वयक पावयता त्या मार्गान चल म्हणलो हुलो बारूक प्रवादेच्या मारिफात देव दिता ते बारूक प्रवादेच्या ग्रंथांतल्या आयच्या 6व्या वाचपांत आमी आयकतल्या. आका जबाब जावन सौम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची म्हणलो श्लोक आमी गायतेल्या. इस्रायला जिविताचे उपादेश आयक आयक आणि जनवय शीक. इस्रायला तूं तुज्या दुस्मनाच्या देशांत कित्याक आसाय? तूं कित्याक विदेशांत म्हातारो जालाय? मेल्ल्या सोवे तूं कित्याक तुकास अशुद्ध करताय? पातळांत देंवतल्या मदें कित्याक तुजी गणती जाता? तुवें जनवयाची जर सांडलाय देवाच्या वाटेन तूं चललय जाल्यार तूं सदांकाल शांतीन वस्ती करतय. जनवाय खंय आसा, बोळ खंय आसा, समजणी खंय आसा म्हूण वळखून घे. हे परी लांब आवक आनी जिवीत खंय आसा, दोळ्यांचो उजवाड आनी शांती खंय आसात म्हूण वळखून घे. जनवयाचो जागो कोणे सोदून काडला? दिजा भंडारान कोण भितर सरला? तरी जो सगळो वस्तू वळखता तो तिका वळखता. आपल्या गिन्यानान ताणी ते सोदून काडल्या. ताणें पृथ्वी सस्नाक तीर केल्या आनी ती 4 पांयांच्या मंजतेनी भरल्या. तो उजवाड धरता आनी तो वेता. तो उजवाडाक आपयता आनी तो तरतरून ताका आयकता. निकेत्रां आपापल्या स्थानार संतोषान परजळटात. तो तांकां आपयता तेन्ना ती जाप दितात, आमी हांगा आसाव. आनी आपल्या रचणारा खातीर ती संतोषान परजळटात, होच आमचो देव. ताचे लागीं हेर कोणाकच सर करूंक जायना. ताणें जनवयाचो सगळो मारोग सोदून काडला आनी आपल्या सेवका जाकोबाक आपल्या मोगाळ पुता इस्रायलाक ताणें ती दिल्या. ती देवाच्या आदेशाचे पुस्तक सदांकाल ताकतात तें धर्मशास्त्र. ती सांबाळतात ती जियेतली, पूण ती सांगतात ती मरतली. जाकोबा फाटी ये आनी तिका धर. तिच्या उजवाडाच्या परजळशी चलून वच. तुजी महिमा दुसऱ्यांक दिनाका. तुजें बाग परक्या लोकांक सोडून दिनाका. इस्रायला आमी सदैव, कित्याक देवाक मानता तें आमकां उगडापे जालां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सौम्या तुझे लागी आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सौम्या तुझे लागी आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती सर्वेस्पराची नियमा मोती कुसवार, निमत्यांची ती जाणवाय. सौम्या तुझे लागी आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्पराच्या आज्ञानी तिच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सौम्या तुझे लागी आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सौम्या तुझे लागी आसात
स्नेह जिविताची. प्रार्थूया. भूमगळ बापा आमच्या देवा, तुझ्या पवित्र सभेंत भितर सरोंक सगळ्या परसांक आपोवणें दिवना तूं ती वाडयताय, जांकां तूं पवित्र स्नानाच्या उदकान धुवन निर्मळ करताय, तांकां निरंतरी राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. नितळ उदक हांव तुमचेर शेणयतलों आनी एक नवें कालीस तुमकां दितलों आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमच्या कुडींतलें पत्राचें कालीस हांव काडटलों आनी तुमकां एक मासाचें कालीस दितलों. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशे करतलो. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव म्हणलें सत एजेकियल प्रवाद्या मुखांत देवान कळीत करचें ते ह्या 7व्या वाचपांत आमी आयकतल्या. आनी हाका जबाब जावन जशें मेरू ओमते जरीक ताणयता तशें म्हजो आत्मो तुका अतिरेकता म्हज्या देवा म्हणलो श्लोक आमी गायतल्या. हाच्या उपरांत सर्वेस्पराची स्तुती करून महिमा देवाक उंसर्गी म्हणलें गीत आमी गायतल्या. तेन्ना बंद पडलेल्यो गांठी वाजतल्यो आनी पास्काचो संभ्रम सुरू जातलो. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या खाशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायली आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पटली. तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणे हांवें तांची मुनसुबी केली. पूण राष्ट्रां मदें ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव बसटायलें. अशे लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेस्पराची परजा, तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रांमध्ये बसटायिल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पसत न्हय. बगर तुमी गेल्या त्या राष्ट्रांमध्ये तुमी बसटायले त्या म्हज्या नांवा पसत करता. राष्ट्रांमध्ये बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसटायिल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवयतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पत्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जशे
जरिता नेता तशी मुजोत्मो तुका त्रेता मुजा देवा तुझे मेरू वंके जरिता नेता तशे मुजो आत्मो तुका त्रेता मुजा देवा मुजोत्मो देवाक जिवंत देवाक दान येता केदना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळ्ळा जशे मेरू वंके जरिता नेता तशे मुजो आत्मो तुका त्रेता मुजा देवा परबेच्या दाबाचे वेळी लोकां जोम्या सवे मेळून संतोषाचे उल्हास सोडून कीर्तना गावून परिवारा सवे देवाच्या मंदिराक हांव वचून आसलो जशे मेरू वंके जरिता नेता तशे मुजो आत्मो तुका त्रेता मुजा देवा जशे मेरू वंके जरिता नेता तशे मुजो आत्मो तुका त्रेता मुजा देवा प्रार्थूया. सर्व बलिष्ठ देवा, तुझ्या अख्ख्य पवित्र सभेचे दयेन दिश्ट गाव सगळ्या मनशाकुळाचे सोडवण्याचे काम समाधानान सुलोवन दी. पडतात तांकां तूं उबारताय, पोरणे जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रसनाच्या आरांबानी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्ण पवयताय. हे निरंतरी सोडवण्याचें काम पळोवंक आमी बगूंक समेस्त मनशां फावो कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बशा आता सगळे 20 दिवे बंद जातात. हे संदर्भात जेजूच्या जिवंतपणाचे दृश्य थंयसर जेजूच्या जिवंतपणाचे दृश्य थंयसर उक्तावणा येतले. हे संदर्भात आमी जेजूच्या जिवंतपणाच्या संभ्रमांत वांटेली जावचें. हे दृश्य जाल्या उपरांत सगळे दिवे पेटतले. आमी सगळ्यांनी उबी रावचें आनी महिमा म्हणलें गीत गावचें. उबी रावया. सुरेस्पराच्या मनाक महिमेचें गीत आमी गावया.
संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्विचाराया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एकडी बोट डोळे दांपून आम्ही मागया आमच्या गरजांगती ते समगती आम्ही मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ सरपदवेदारा बापा मैमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश ह्यो पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ खालसां तुजी साखरी करूंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक पदकी कुडीचो डान्स करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पदकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैंब क्रिस्त संगता आमी कुर्सयला म्हूण आमी जाणाव. जेजू क्रिस्त मेल्लांतलो जिवन जाला आनीक तो मरना. आज आमी क्रिस्त संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जियोंकी पावतेल्या म्हणलें सत सांव पावलू रोमागारांक बरयल्या पत्रांत आयच्या 8व्या आनी 9व्या सल्ल्यांत वाचपांत सांगता तें आयकोवया. उपरांत आमी सर उबी रावून हालेलुया क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला म्हणलें उद्गार संतोषान गावया. भावा भयणीनो क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेणान. अशें आसता बापाच्या महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्लांतलो जिवंत उठयल्ले तेच बरी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिपात आमकां क्रिस्ता सवे निके पिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवनपणाय आमी भागीदार जातेल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जावचे खातीर नाश जावचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जावचे खातीर आमचे आदले सैंबू क्रिस्ता संगता आमी कसयलें म्हणून आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता आनी क्रिस्ता संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे जियोंकी
पावतेल्या म्हणून आमी सत म्हणटा. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जीवन जाला तो परत्यान मरणा म्हणून आमी जणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना. आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेयात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाकणू म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला. ताच्या उजव्या हातान महत्कार्या चलयल्या. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्या वर्णितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. आयतारा पंत्या बरार आपणे तयार केल्लो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधेससी आयल्यो. तवळ समाधे तावन पातर पाठी लोळिल्लो तांणी देखलो. समाधे भितर सरतना सुम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हण ती शर्मो आसतना झडझडी मुस्तायगीन आशिल्ले दोग जण तांचे ससी येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान धरतरल्यो. तांची दिश्ट धरणी आरावंक लागली. तवळ ते तांच्या लागीं म्हणाले, जिवंत आशिल्ल्या मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गलिलियान आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उगडास करा. मनशा पुताक पातकांच्या आतान परदीन करूंक
जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवान उठोवंक जाय. तर त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. समाधेतावन पाठी वचून तांणी ह्यो सर संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सकनांगी सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मग्दल गांवची मोरी, जुवान्ना, जकोबाची आवय मोरी, तांणी आनी तांच्या सांगाता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर संगती धर्मदूतांक सांगल्यो. पण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाची काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सत मानतलें ना. पण पेद्रो उठोन समाधी सशी धांवून गेलो. बगोवन समाधी भितर पळयतना ताका सणाची लुकटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलां काय म्हूण आपणा इतल्या विस्बीत जावन तो पाठी गेलो. देवाचे उतर हे आखणी तुका क्रिस्ता. जिवंत जेजू क्रिस्त ती भोवमगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, एक पिर्गस्विगार आनी एक वेपारिस्त एका रैलार सांगाता बसून पॉयंट करताले. पिर्गस्विगार एका मिसावटानांत ताजो वावर करतालो आनी हो वेपारिस्त साबू तयार करच्या कारखाने ताका आसलें. पयल्या वेळार वेता वेता एकामेकाची वळख जाली आनी एकामेकाची वळख जातास ते उलोवंक लागले. वेपारिस्त म्हणालो, मरणांतलो पुना जिवंत जावन जेजू क्रिस्तान आमकां पातकांतलें सोडयलां म्हूण तुमी सांगतात फादर. पूण ह्या संवसारांत कितलेशे जाणांचो आत्मो पातकांच्या चिखलांत बुरोन आसा. तर जेजूचें पुना जिवंतपण कांय उपकाराक पडना म्हूण जालें न्ही फादर, म्हणालो हो वेपारिस्त आपल्या पिर्गस्विगाराक. ताका जाप दिवन एजाक म्हणालो, साबू तयार करच्या कारखान्याचो तूं मालक म्हूण सांगताय, पूण ह्या संवसारांत कितलेशा जाणांची कूड धुळींत आनी चिखल्यांत भरोन आसा. तर तुजो साबू कांय उपकाराक पडना म्हूण जालें. तवळ तो वेपारिस्त म्हणालो, साबू तयार केल्ल्यार पावना फादर. तो लोकांनी तांच्या जिवितांत उपाय करूंक जाय, तेन्ना मात्र ताजी ती कूड नितळ जाताली. तेन्ना एजकान जाप दिली, त्याच परी जेजू क्रिस्ताचें पुना जिवंतपण आमी आचरण केल्यार पावना, तें आमी जिवंक जाय. तेन्ना मात्र आमचो आत्मो पातकां कथा नितळ जातालो. अंगडीतावन साबू हाडल्या तक्षणा आमची कूड ऑटोमॅटीक नितळ जायना. बगार तो केन्ना तो साबू आमी न्हावंक उपाय करूंक जाय, तेन्ना आमची कूड नितळ जाता. जेवण तयार केल्ल्या तक्षणा आमची भूक थांबना. बगार तें जेवण आमी केन्ना जेवता तेन्ना आमची भूक थांबता. भूक अंगडी जावन या बूक डिपो जावन हाडल्यार मनीस बुद्धोवन जायना. बगार तो बूक वाचल्यार मात मनशाक जाणवाय लागता. दार उक्तें आसा म्हणल्या तक्षणा आमी भितर वचना ऑटोमॅटीक. बगार जेन्ना दारांतल्यान आमी प्रवेश जाता
तेन्ना आमी दारांतल्यान भितर वेता. वय म्हज्या मगाळ बाबा भयणीनो, तेच बरी मिसाक येवन जेजूचें पुनाचुवनपण आचरण केल्या तक्षण आमी खरे क्रिस्तांव जायना. बगार ते सगळ्या खालसान सगळ्या मनान ते स्वीकार करून क्रिस्ताचो तत्व प्रकार आमी शियेल्यार आमच्या समाजीन, आमच्या कुटुंबान, आमच्या फिरगचीन, आमच्या देशीन तेन्ना मात क्रिस्ताचे पुनाचुवनपणान आमी भागीदार जाता. मगाळ बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभेक व्हरतो संतोषाचो आनी दाबाजूचो दीस आमचो सुमी मरणान थावन जिवन जाला आनी आमकां भरवसो उदेला आयच्या ह्या बगी राती. ह्या जागरणाच्या राती बोमगाळ भाव भयणीनो सगळी पवित्र सभा मेळून आज सुम्याचे पुनाचुवनपणाचे दबाजीक संभ्रम सगळ्या पवित्र सभेंत सगळ्या इगर्जींनी सगळ्या गांवांत आमी आचरण करना आसाव. आनी ह्या वक्ता बगाळ भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेन वसपा मारी बात आयकली. ही आबाची वा व्हडली मायची ह्या बैलेची काणी न्ही, बगार हे निसगडीत 2000 वर्सां पयले जाल्ले आज परत आमी उगडास करून हे आचरण करता, संभ्रम करता. जेजू सिसांक आपल्या पुनाचुवनपणा विशयांत रुजवात दिता. रुजवात पयल्यान पयले बोमगाळ भाव भयणीनो, भौतीक रुजवात, फिजिकल प्रूफ म्हणटा इंग्लिशांत. ते लुकाच्या 24 अध्यायांत 38 वळींतल्यान 39 आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू सिसांक सांगा लागलो, तुमी कित्याक घबरतात? तुमच्या मोतींत तुमी दुबावतात कित्याक? दुबाव आसलो सिसांतय, आमी दुबावांत आसता. पळया म्हजे हात आनी म्हजे पाय म्हणालो, आनी हांव सुद्दां म्हणालो सुमी, आनी हात लावन पळया म्हणालो तो. म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस आडा आसना. अशें जेजू सिसांक आपणा भौतीक कूड आपणाक दिता आनी आपणाचें पुनाचुवनपण पयली रुजवात फिजिकल प्रुफा मुखार बोमगाळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी सत रुजवात आमकां कळटा. दुसरी रुजवात जावन आसा बोमगाळ भाव भयणीनो, जैवीक रुजवात, बायोलॉजिकल प्रूफ म्हणटा आमी. लुकाच्या 24 अध्यायांत 41 वळींतावन 43 आमी वाचतना थंय आमकां पळयता, जेजूक पळोवन ताजी कूड आपणून इतले संतोषान विस्मी जाले की थोडेच वेळा जेजू हांगा पुनाचुवनपण जातना तुमी राखोन नासून विस्मी जाल्ल्या बरीन. तर मगाळ भाव भयणीनो, ताजी कूड आपण आपले सीस विस्मी जाले जाल्यार सांगात आस ते दुबावांत आसले. देखून जेजू ताच्या लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी कावंक आसा गी म्हण. अशें न्ही जेजूक भूक लागली मनशांक पळयतना बगार पात्योंच्या खातीर ताणें इंगल्यार मादले मासलेचे थोडे कुडके दिले आनी ते आमच्या सुम्यान खाण गेले आनी तांच्या मुखार ताणें गेले. आपणाचो पुनाचुवनपणाचो दुसरी रुजवात आपल्या सिसांक जेजू दाखयता. आनी क्रमेण बोमगाळ भाव भयणीनो, रुजवात आसा आमच्या पवित्र पुस्तकांत, स्क्रिप्चर प्रूफ म्हणटा आमी. आमचे व्हडले बंडर आमचे दयज जावंक म्हणून आमी सांगता. लुकाचे 24 अध्यायांत 44 वळींतावन 46 वळी पुरेसर आमी वाचतना आमकां मेळटा बोमगाळा भाव भयणीनो. आज ह्या भोव पवित्र राती आमी हांगासर सुम्याचे पुनाचुवनपणाचे घडीत आचरण करून हांगासर जमले वाचतना जेजूचें जिवनपण एक काणी न्ही मोगाळ भाव भयणीनो, एक चारित्रीक घडीत 2000 वर्सां पयले घडिल्ले आज ह्या संवसारांत परत आनी परत आचरण करनासात. आनी आमी सर्वां ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत जेजूच्या पुनाचुवनपणाक भागीदार आसा. थोड्यांक कितें साक्ष आसा गी, कितें पातयेत गी मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या नांवाक पातयोंक पवित्र पुस्तक मात एक साक्ष. आनी जेजूचें पुनाचुवनपण जालां बोमगाळ भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे. आनी पवित्र पुस्तकाचो साक्ष जावन आसा. आनी त्या पवित्र पुस्तकांत पयलीं जावन आसा बोमगाळ भाव भयणीनो रितोपण.
आयचे शुभर्तीन आमी आयकत आसतना भोव गाळबाणीनो रितो फोंड तांणी पळयलो. मग्दल गांवची मोरी, जुवांव, जाकोबाची आवय मोरी आनी हेर सवार स्त्रियो आयतारा पांत्यापारार समाधी सोशीन धांवून येताना ताणें समाधीचो फातर पाटी लोळयलो देखलो. केदो व्हडलें अद्भुत भोव भाव भयणीनो तांणी ते त्या तक्षणां देखले आसतना जावंक पुरो तितले मात न्ही भोव भाव भयणीनो. आयची शुभर्थ सांगता समाधी भितर रेसतना समाधी भितर सरतना सोमेची कूड तांकां मेळ्ळी ना. लुकाच्या 24 अध्यायान 3 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तर तांणी कशें पातयेवचें इस्सय खबर तांणी हेर धर्मतांक घेवन तुरंत सांगली. जे कोण समाधी भितर गेली तांकां मेळोवंक मेळ्ळो तस्सो रितो पोंड पळोवंक मेळ्ळो. मग्दलेची मरी पोंडा सशी धांवता समाधीच्या तोंडाक दवरली ती शिळां लोळुल्ली पळयता. पूण थोडी जेजू जिवान जावंक ना. ही एक मोरी मग्दले ते बायलेची काणी खबर करची दिल्लो स्त्रियो म्हणून ते म्हणा लागले. तर मगाळ भाव भयणीनो भगवून जुवांव तिल्न पळयता जेजू आसा गे म्हूण. जुवांवच्या 20 अध्यायान 5 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. सिमोन पेद्रू सीदा भितर रिगलो. जुवांवच्या 20 अध्याय 6 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. भोव मगाळ भाव भयणीनो सर्वांक पळोवंक मेळ्ळो रितो पोंड. आपुरबायचो अवकाश आपुरबायचो म्हणजे भाग तांकां रितो पोंड मेळ्ळो. सर्वांक मेळ्ळो पळोवंक रितो पोंड. आनी हो रितो पोंड जेजूच्या जीवनपणाक सच पवित्र पुस्तकान आमकां दिल्या. आनी तें पळोवचें पातयेवचें साक्ष दिवचें भोव मगाळ भाव भयणीनो आज तुमचें आनी म्हजें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. आमी क्रिस्ती बावंडांत जियेत आसतना 2000 वर्सां पयलीं जेजूच्या शिसांनी जेजूचे कश्ट मरण पळयल्लें आनी तिसरे दिसा जिवन दिल्लें तें घडीत ते पातयेलें. वय मगाळ भाव भयणीनो कुरीस रितो जाला, पोंडू रितो जाला, सर्ग उक्तो जाला आनी जेजू पुना जिवन जाला. आयच्या ह्या बागी दिसा भोव मगाळ भाव भयणीनो रुसवास जावन स्त्रियो सक्स जावन नासल्यो. शिसांची ती बदलावण तांच्या थंय जाल्ली. शिसांची ती बदलावण ती जाल्ली आसतना शिसांक जेजू दर्शन मुखांत पडलो आनी अशें जेजूचें जिवन पडून सश्ट रितीन तांकां कळीत जालें. अनेक सक्स जावन आसा भोव मगाळ भाव भयणीनो शिसांत जाल्ली ती बदलावण पवित्र पुस्तकान आमकां पळोवंक मेळटा. ती खरी सक्स जेन्ना रितो पोंड चारित्र्याच्या जेजूच्या जिवनपणाक एक सक्स जावन म्हणून आमी घेता तर पूण ताच्या की वर्ते भोव मगाळ भाव भयणीनो रितीन शिसांत दिल्ली ती बदलावण जेजूच्या जिवनपणाक एक खरी सक्स जावन आसा. दाखल्या सांगचें तर भोव मगाळ भाव भयणीनो पेद्रू खडप जाता. पेद्रूक आशिल्लो जुवांव जेजूच्या मोगाचो शीत जाता. दुबावी सोमास उर्बेवंस मिसरीन जाता. निमाणे क्रिस्तावांक दोगदूंचो सावल क्रिस्ताक दोगदुनी सुसू मुखार सरता आनी तो पावल जाता. आनी तो सांगता भोव मगाळ भाव भयणीनो शुभ्रता परगट करिना जाल्यार हांव खरोच एक निर्भागी म्हणटा. पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 9 अध्यायांत 16 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. तर अशें जेजूच्या अरिएका शिसांत जाल्ली ती बदलावण संवसाराच्या गांवांनी ताजे खरी सक्स जातात. सबार जेजू खातीर मार्तीर मरतात. जेजूचे मिसांव ते मुंदासून व्हरतात. तर आज ते मिसांव म्हाका आनी तुमकां दिलां. तर आमी ते मिसांव मुखार व्हरूंक तायर आसा की म्हणलें वाजबी सवाल भोव मगाळ भाव भयणीनो पुना जवेन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ता थंय आज आमी विसरचें भोव खरें जावन आसा. क्रिस्ताचें भावार्थाचें जिवीत आमी मेळोवया. क्रिस्ताचें भावार्थें जिवीत आमी जियोवया. थोडे फावटी जायतीं आमची सवालां उदेतात. मेल्या उपरांत कालेंगी सेल्ली बाय आतां कितें जाय तें आमी करया. मुखलें देवाक सोडया म्हणल्या बरें. अशेंच आमची भोकणां आसात. आनी असो सुद्दां तो आमी उसरता दुबाव आनी जेजू क्रिस्तांव जावन येतल्या बरीन जियेता. आनी हेर सबार क्रिस्ती धर्मा विशांत भावार्था विशांत दुबाव उसरतात. सक्रामेंत कित्याक फादर मिसा कित्याक वचोचें, कुमसर कित्याक आणगेचें, मागणें कित्याक करीचें, करिस्मान उपास त्याग कित्याक करीचें, सॅक्रिफीस कोणाक उद्धार करूंक, दान धर्म कितें फायदो पदार म्हणून ही सवालां विचारतात. तर आज आमी परत जावन जाल्यार जेजू क्रिस्ताक अडखळांनी सारलीं जावन आसा. तर आमचो भावार्थ भोव मगाळ भाव भयणीनो पुना जिवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक आज आमी आमकां व्हरून पळयचें.
पुनाचन जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आमकां अरियेक लागीं भावार्थान वागयतना आमी ताजी मोगाळ भुरगीं ताजे पुनाजिवनपणाचे मिसांत भागीदार जाता. आमचे मिसांव जेजू क्रिस्त मारिपाद आमकां दिल्लें हे संवसारांत मुखार व्हरूंक आस सडवंद आमकां लाभल्या. तर असल्या सवालांक जेजूच्या जिवनपणाक विरोध खंडीत आमी वेतावनिंगी म्हणलें आमी आमकां स्विमास करचें भोव गरजे जावन आसा. आज पुना जिवनपणाचे संतोश अनुभव करीचे तर तो अनुभव आनी आमी संतोश येरांक पासारीचे तर आमच्या कुटुंबांत जावं वाड्यान जावं पिरगजीन जावं देशीत जावं सगळो संवसारभर तर मोगाळ भाव भयणीनो जेजूचें पुना जिवनपण आमकां बंद केलीं दारां काण भायर घालन नवे व्यक्ती जावं आपण दिता. आनी हे आपण हे मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा खरें जालां. आमचो सोमी जिवन जाला आनी ह्या पुना जिवनपणा भागीत जाल्ल्या आमी सर्वांत ताजी मोगाळ भुरगीं आस तो परत आमकां आपयता ताज्या गोपान मेळोवंक ताज्या सांगातार रावंक ताज्या मिसांवांत भागीदार जावंक आनी अशें संवसारभर आमी ताजे मिसांव प्रकट करूंक. तर आतांची सांबरी धैर्यान भरून नवें जिवीत जिवंक उलो दिता आसतना आज आमी आमच्या भोंवतणी स्वार्थाची दारां उक्तें करन सेवेची व्यक्ती जावंक दुस्मानाची दारां उक्तें करन मोगाची व्यक्ती जावंक निराशेची दारां उक्तें करन बरवशेची व्यक्ती जावंक काळोखाची दारां उक्तें करन जिविताचे वाटेन चलोवंक आपण दिता आमचो पुनर्जल्लो जेजू क्रिस्त. आज आमी पास्क फेस्त आचरण करच्या संदर्भी फाटल्या 7 वर्सां जावन 30, 50, 40, 60, 70 वर्सां आमी पास्काची परब आचरण करता. पास्क म्हळ्यार कितें हे उतरुनी जावन आमी मुखार वता. तर आमकां आज सवाल करूंक जाय म्हज्या जिवितांत हांवें निसायकी पास्क संभ्रम लांगी हांव म्हज्या काळोखांत नितमळ जावन जिविता उतरोवन आसांगी. हांव म्हज्या वायट संवयींतावन चालीतावन बऱ्या वाटेन चमकोन आसांगी. हांव म्हज्या स्वार्थी चिंतपातावन उदार मानवान दिशेन मेटां काडून आसांगी. हांव तात्कालीक संवसारांत सस्वी सरकाराच्या कुशीन पावलां काडून आसांगी. जर येदोळ वेळ आमी ह्या विशयान आठाव करूं ना तर आज परत एक फावटी हें पुना जिवन जाल्लें जेजूचें पास्काचें फेस्त आमकां एक अवकाश करून दिता. तर जेजूच्या जिवनपणाचें फेस्त बोमगाळ भावणीनो आमकां एक अवकाश करून दितना आमी तयार आसांगी म्हणलें एक वाजबी सवाल आज परत आमी आमकां विसरचें भोव गरजे जावन आसा. जेजूचें पुना जिवनपण आमी आचरण करता संभ्रम करता आनी फाटल्या 40 दीस उपास त्याग करून प्राजीत काळांत जावन आज संतोशान आमी पास्कांचें फेस्त आचरण करूं ह्या व्हडल्या मंडपांत हांगासर हजर आसा. तर आज आमी दिवचें जिने लिसांव काली 3 पयलें जावन आसा येरांक बरें करया. जेजू म्हणटा म्हजे नांवी कोण एक कोप उदक दिता ताका इनाम आसतलें. भुकेल्ल्यांक ताणेल्ल्यांक आमची कुमोक दिवया तवळ आमकां जिवीत दिल्लो अनुभव जातलो. आमचे पास्कांचें फेस्त अर्थभरीत जातलें. दुसरें मनीस आमी आमचे मनशापणान जियोवया. एक मान कन्नडा कवीची उतरां अशीं आसात. ओदी ब्राह्मण नागू कादाडी क्षत्रिय नागू ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ವೈಮಗಾಳ್ ಪಾವು ಬಣಿನೋ मनीस जावन जिवोवचें हे वर्तें भाग देवान आमकां दिलां. तर आज हें फेस्त आमी संभ्रमतना मनशापणाचें जिवीत आमच्या समाजें जिवंक आमकां जाय तितली कृपा त्या पुना जिवनपणांत आमी जोडून घेवया. तळ मात आमी पावतल्या पुना जिवनपणा क्रिस्तच्या उजवाड्याक खरें साक्षी जावन आमकां प्रेरण जाल्लो सुमी आमी हेरांक प्रेरण जातल्या. ह्या आधुनीक काळार तिसरें जावन आसा बोमगाळ भाव भयणीनो आमचें जिवीत जावं दी ह्या पास्कांच्या वाती बरी. पळया तुमी ही पास्कांची वाच वडोल जावन सोळून आसा वडोल जावन उसवाड दिवन आसा. हेरां खातीर चडशें आमचें कर्तव्य जावन आसा. काली पास्कांचो लोक हालेलुया आमचें गीत काली पास्कांच्या पांतेपराच्या आयतारा मात न्ही. बघा सा आगोस्तीन म्हणटा वी आर द ईस्टर पीपल अँड आवर सॉंग इज हालेलुया म्हणटा. तर मग भाव भयणीनो अपुरबायेचें हें
बेस्ट पास्कांची परब आमी आचरण करतना या वक्ता एवक्रिस्ताक नव्या जिविता प्रेरण भरलो जेजू आमच्या सांगता आसतना आज या पास्कांच्या आत्मीक जेवणाक आमी सांगता मेळ्ळ्या आसतना पुन्हा जिवन जेजू आमच्या खालसांनी कुटुंबांनी वस्ती करून आशादीन राग हगे द्वेष मेळ्ळो पागोर उतरून शांतीची समाधानाची आणि सष्टिकाचे नवे जिवीत बांधूंक आमकां समेस्तांक पुन्हा जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आदार दिवन दी ह्या पवित्र एवक्रिस्ता मारिपात आमकां फावो कर म्हणून आमचें आज मागणें जावं दी. तर मगाळ भाव भयणीनो येदो व्हड्या संख्यान पुन्हा जिवनपणांत भागीदार जाल्ल्या ह्या वेळी जिवन जेजू तुमकां आनी म्हाका आनी सर कुटुंबाक शांत समाधान बोलभलायकी सर वायटांतलें तुमकां राखो सांबाळो तशें बागी पास्कांची सुभासाई हांव पाठयतां. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाची नवसरणी. आमी सर्व आज आमच्या पवित्र स्नानांत केल्ली बसावणी नव्यान करतल्या. ह्या मुखांत आमी नवी मनशां जातल्या. असो गुर्त जावन आमचेर पवित्र केल्ले उदक शिंपटायतले. उभी रावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडतलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्पर आमच्या देवा लागीं मागुया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक तो आमकां कृपा दीम. मौनपणी डोळे दांपून आमी मागया. सर्वेस्परा देवा आमच्या ओम गाळ बापा हे भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयल्याय. असो आमी हे जागरणेंत दिनवाशीक काळजां उगडास करता. तर कनवळ्यान आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या कुडीक जीव बरोवंक आनी त्यो नितळ करूंक तुज्या काकुळतीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची तान भागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जोर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सेंब पुनर्सल्माच्या नणांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी. आनी ह्या पास्क परबे समार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोशांत आमकांय वांटो मेळों दी. क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं. आता तुमचे वाती तुम्ही पेटया. फॅन ऑफ करा. वाती पेटया. फॅन ऑफ करा.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेचे साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निखेपिली. हे पासत प्राजिता काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाच्या आनी ताच्या कामाक पाट करून आनी कथोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा सक्री करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या खालसान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाट करतात मौ, आनी सगळ्या ताच्या करण्याक तुमी पाट करतात मौ, आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक पाट करतात मौ. सर्व पदवेदारा देवा बापाक, सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मौ. जेजू क्रिस्ताचो क्लुस्पूत आमकां मर्यादान जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. हे आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात मौ. बापा आनी पुता उसरल्या आमच्या जीव देणाऱ्या पवित्रात्म्याक तुमी सत मानतात मौ. कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बोगसाणे, कुडेचे पुनर्जिवंतपण आनी सासणाचे जिवीत तुमी सत मानतात मौ. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्रात्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचे बोगसाणे आमकां दिला तो सर पदवेदार देव, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आम्हा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. मगळ बाबडीनो वाती पालवया, फेना ऑन करा आनी ह्या वखदा आमी गीत गायता आनी पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर शेणयता. देखले हा बेहुदा देवाळाच्या उजव्याता वाळो आणि कोणाशी बेहुदा पावले ते सोबेस बचाव झाले आणि
झाले आणि ते मोडाले सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय प्रीतीच्या मोगाळ भाव बहिणीनो, त्रिएका देवाचे दवरलेल्या अखंड विश्वासान आणि सुम्याच्या पुनर्जीवात्मनात दवरलेल्या भावार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा आम्ही समर्पूया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा सोलनूरच्या पापा साहेबान आणि सर धार्मिक वडिलांनी पवित्र एवकारिस्ताच्या पोषणात आणि पवित्र शब्दाच्या उजवाडात देखी बरी जिणी जियेशें आणि जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. राष्ट्राच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आणि तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची बरी खबर परगट करूंक तांकां उदार मोन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिडेन वळवळच्या सर तुझ्या भुरग्यांक बेगीनच बरी भलायकी फावो कर आणि जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची रूस साकूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वावराचेर तुझे शुभम आशीर्वाद घाल. सर तुझ्या भुरग्यांक दिसपडतो ग्रास फावो कर आनी आमकां सर नैसर्गीक अवघडांतले आनी वायटा विघ्नांतले राख म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी भाग्यवंत कुटुंबाचे आदर्श घेवन भाग्यवंतपणाची आनी सुवार्थेच्या उसवाडाची परजळी यत्न केत्रां जायशी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी काळोखांतून उजवाडा येशें पुनर्जीवन क्रिस्ताचेर सदांच बावार दवरिशें आनी सस्नीक जिवीत जोडिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. इगडी बोरदोळे दांपया आमच्या खासगी घरसां खातीर मागया, आमच्या कुटुंबा खातीर भुरग्यां बाळां खातीर मागया, परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांच्या खातीर मागया. मध्य मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व भक्तिकां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सर्गीच्या भोव पवित्र बापा आमच्या देवा, तुझ्या पुता संवसारी धाडून तुजो मोग, तुझें राज्य, तुझें सत तुवें कळीत केलें. ताका साक्ष जावन मरण तशेंच ताच्या उपरांत ताचें जैत पुनर्जीवनपण तुवें ताका दिलें. ह्या पुनर्जीवनपणाची बरवसाचीं भुरगीं आमी सावन तूं आपयताय. जेजूस जीव आनी जिवानपण ताचेर बरवसो दवरून आमचें हें संवसारी जिवीत तुज्या मोगाचें जिवीत जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. हें आमी मागता पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. देखून बुशया मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आज विशेष करून फेस्त मिस्तावन भेटयतात. लिना नोरोना आनी कुटुंब तकोडे, डेझलिन आनी डॅरन फर्नांडीस मंगळूरू, आलिश शेट्टी आनी कुटुंब मुंबई, ग्लॅनिस मार्टिस कार्मेल वडो, जसिंता आनी भास्कर आदी कोस्टा अलंगर, संपत आनी प्रिया आदी कोस्टा ब्रह्मवार, लिनेट रोड्रिगेस कोसेस वडो, जेसन रेगो रुजाई वडो, मन्विता लुईस ब्रह्मवार, प्रिन्सन कडोसा मोंतिमय वडो, रूपा आनी दीपा मस्करेनस मोंतिमय वडो, गॅल्विन मस्करेनस मोंतिमय वडो, मेरी अरान्ना कोसेस वडो. दुसऱ्या वर्साच्या जल्म दिसाक फेस्त मीस भेटयता रिशॉन रोड्रिगस नित्यादर वडो. जल्म दिसाक फेस्त मीस भेटयता सिया डिमेल्लो नित्यादर वडो. फेस्त मीस भेटयतात अल्विन सेरावो मोंतिमय वडो, आयवन आनी स्टीफन डिसोजा रुजाई वडो, जानेट आनी जोविट आनी निशा मिरांदा कोसेस वडो, एडन आनी एडलिन कडोजा कोसेस वडो, एडविन लोब आनी कुटुंब वलंकनी वडो. पहिल्या वर्साच्या लग्न जिविताचो उडास कडून अर्गासन भेटयता
आणि ग्लॅडसन आणि क्रिझेन्सिया पिंटो रुजाई वाडो फेस्मिस बेडेता जसिंता आणि शनल डिमेल्लो वेलंकनी वाडो ಐವನ್ ಫ್ಲೇವಿ ಪಿರೇರಾ ಅಸುಮ್ ಸಮಡೋ ಜಲ್ಮದಿ ಸಾಫೆಸ್ ಮಿಸ್ ಬೆಡೇತಾ ಇಶಾನ್ ಸೆರಾವೋ ಕರ್ಮೆಲ್ ವಡೋ ಹೆರಾಳ್ ತೌರ್ ಅನಿ ಕುಟಾಮ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಡೋ ಡೇನಿಯಲ್ ವಾಸನಿ ಕುಟಾಮ್ ಮಿಲಾರ್ ಮೈ ವಡೋ ಜೋಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅನಿ ಕುಟಾಮ್ ಅಸುಮ್ ಸಮಡೋ ಪೀಟರ್ ರೇಗೋ ಅನಿ ಕುಟಾಮ್ ರೂಸೈ ವಡೋ ಎವ್ಲಿನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಅನಿ ಕುಟಾಮ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಡೋ ಆಂಟನಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಅನಿ ಕುಟಾಮ್ ಫತಿಮಾ ವಡೋ ಜೋನಿಟಾ ಅನಿ ಜೈನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕರ್ಮೆಲ್ ವಡೋ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಅನಿ प्रियाल मस्करिनस मंती माई वडो हे सर्व त्या बसोत मागया आम्हा समिस्तां बसोत मागया सर फिरगसकूट माझ्या देसा वसोत आम्ही मागया आता तुम्ही काणीक जमो करची आणि उपरांत पुरशावार भक्तीन येवचें काणीक जमो करतली काणीक तुम्ही जमो करा भेटूंच्या कायल्या सर्वेस पोरा काळीक त्यागाची जिणे देण्याची स्वीकार करा आमकां भुरग्यांक तुज्या जीविते आमची मोलादीक दिरवे तुझ्या आशीर्वादान जियूंक आसां दिसपडत्या वावरान उरयले तोडे दुबळ्या धाकट्या मदें वांटून घेता घे
देवा वेदीर हाणायल्या दयेन स्वीकार सचे रस्ता वेदीर हाणायल्या दयेन स्वीकार कर बापा परता हाणायल्या दयेन स्वीकार कर बापा परता काणिको घेऊन वेदीर हाणायल्या दयेन स्वीकार कर बापा परता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा पमानतात असलें साव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकले महिमेक आमच्या एकट्या पुरुषाच्या दावाक सर्वेस्वर मानन सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मायपासान मानून घे पास्काच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फोवो केलें तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सस्ताच्या जिविताक वको जायचें कर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकण्णू फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पण अधिक भोव करून हे उत्तम राती तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकण्णी वत्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोभ निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो आपण मरण ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि आपण पुनर्जीवन जावं नवे जिवीत आमकां दिले देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी
मेगल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. ह्या संदर्भात आमचे सगळी ते सवा कश्ट कंत सुम्या मुखार आमी समर्पिया. 7 दीस जाली दिमेगला नतल्यार उबी रावन भक्तीन ह्या रितीन वांटली जाया. कसल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी हाडल्यान ती देणी तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घालून म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अख्खे पवित्र कातोलीक सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पासत, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तो सुखरो बाबार्थ सांबाळतले आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी तुका समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमचो सोमी जेजू क्रिस्त कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात आमी संभ्रमता. आनी त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाच्या सदांच अवकार माया मरियेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती बागेवन जुजेक तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुवांव, थोमास, जाकोब फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमांव आनी ताद्देव, लीन, क्लेमेंत, क्लिस्त, कार्नेल, सिप्रियान, लॉरेन्स, क्रिसोगान, जुवांव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनियाऱ्यांनी आनी तुज्या सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सस्नाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें आमकां देन आयक. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या भोव पदवेदारा देवाक तळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत. पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gut pergetuya पुनर्जीवन पोणावर तुवे आमकां सोडयलाय सुमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण. बापा आमी तुजे मर्यादे आनी तुजे परसा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत सोंडो आनी सोडुणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा बेलाची देणी बाबा बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजाका मेल्कीजेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानू. सर पदवेदारा देवा बापा तुजो पोत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हणून
आम्ही गलतेपणी मागता जसे हे वेदे वयली तुझ्या पुताची बहु पवित्र कूड आणि रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक तुझ्या आशीर्वादाने निदेण्याने बरं. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीची काकुळत कर. बवर्तची मोर असून ती आमच्या आदी गेल्यान आणि विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ती मेल्ल्या समेस्तांक तुझ्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुझ्या अगणित काकुळतीची विश्वास दवरतल्यांक कितें पावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां बगूस आनी चुवांव स्तेपन मतियस बर्नबस आनी तुझ्या धर्मुतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी समेत तुझ्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या समय वरवीं ताचे उदेशीन तूं सर्वेस्परा हे सर्व बरे वस्तू रसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची अजनामतीन दवरना, पुनर्जीवनपणा जेजू थंय बरवसो दवरन आमचें जिवीत बरवशाचें करून सैत जोडोंक जायची कृपे देणी सुम्यान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर सर्वेस्परा देवातान आमी जोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र सांग, तुझे राज समका येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतली पिडेशडेंतले आमकां निवार. दयेकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळेन तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. पुनर्जीवन क्रिस्ताक सोम्याची शांती तुमचे सोबे आसोन. मगळ भाव भयणीनो, आज पस्कांचो संभ्रम आमी संतोष भरीत आसा. आमी पस्कांचे जनांग देखून एकामेकाक पळया, संतोष प्री आसो दिया, वेदीक ह्या जगाक पळया, बगलेक पळया, संतोषान आसो दिवन ह्या संभ्रमाची शांती पाठवया. शांती तुमकां. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली.
देवाचे राज्य कितें म्हूण मनशाक आकळीत केल्ली, ताचो परिणाम जावन मरण पावल्ली, पूण आयच्या दिसा पुनर्जीवन जावन सताक साक्ष दिल्ली आनी सतान जेवंक आमकां उलो दिता ती शेडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गुण रगत म्हाका सस्नाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मगर बाबणीनो आतां पवित्र कुमगाराचो वेळ. पवित्र कुमगार भक्तीन सेवसो आनी जिबेर मात्र आमी सेवसो उडासतोरा. पवित्र कुमगार आमी जिबेर मा सेवसो. काशा किरकोळ ह्या पाप्याची एकच एक आशा जेजू तुका सेवची तर ये जेजू काळजात म्हज्या वाट रक्ता एकच एक आशा किरकोळ ह्या पाप्याची एकच एक आशा जेजू तुका सेवची. वाटून दिलो मासा रक्तान बदलो परम संस्कार घडलो उंडो तुवें मोडलो शिसांक वाटून दिलो मासा रक्तान बदलो परम संस्कार घडलो. काल्वार दोंगरार कुरसार मरून जीव समर्पिलो काल्वार दोंगरार कुरसार मरून जीव समर्पिलो. एकच एक आशा किरकोळ्या पाप्याची एकच एक आशा जेजू तुका सेवची तर ये जेजू काळजांत
एक आशा किरकोळ ह्या पाप्याची एकच एक आशा जेजू तुका सेंची Paselo sorbonda Jesu bulbuntada Ugla casada Dăienie cărbida Paselo sorbonda Jesu bulbuntada Ugla casada Dăienie cărbida अंकारातल्या जिणयेंत म्हज्या पागय करोस बा अंकारांतल्या जिणयेंत म्हज्या पागय करोस बा जेजू जीवन जाला संतोष पावया पुनर्जीवन क्रिस्ता दिता गावया मरणाच्यो पाताच्यो सांखली तुटो सोमी उठला परचे देवान जावो Alleluia, Alleluia, Alleluia जीवन क्रिस्ताचे जय Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia जीवन जेसूचे जय Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia जीवन क्रिस्ताचे जय Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia जीवन जेसूचे जय Alleluia मनशाक बापा सरशी हाडू तुसा पर्या जेजू कातो सालो नाका उठोन बापान मोरना तावू पाती मनशा कुळाक सर्गो काढलो Alleluia, Alleluia, Alleluia जीवन क्रिस्ताचे जय Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia जीवन जेसूचे जय Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia जीवन ख्रिस्ताचे जय Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia जीवन जेसूचे जय Alleluia प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बोमोगाळ प्रितीच्या बापा पास्काच्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां दादोशी केले आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी तुका मनाची आनी एका काळजाची आमकां खर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसया मोगाशानो तुमकां समेस्तांक ल्हानांक व्हडांक फिरगसगरांक
इश्टांक मित्रांक सैर्यधैर्यांक तशेंच माध्यमा मुखांतर ह्या पस्काच्या फेस्ताचो संभ्रम चलयतल्या सर्व भक्तिकांक तुमकां समेस्तां बाप दीपक आनी बाप रॉबर्ट हांचे नवी पस्काच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता परबी पटयता आनी म्हणटा ए व्हेरी हॅपी फीस्ट टू ऑल. व्हडल्यान सांगा व्हड्या ही म्हाका सांगता ती सांगता हांगा येना कळपाक येवन पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त तुमकां हर एकल्यांक बेसांवांनी बरोवन दी आशिर्वादांनी नटोवन दी तुमचे जिवीत जैताचे करून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. आयची देवस्तुती चलून वेल्ल्या समेस्त असो तांकां पाठुंबो दिल्ल्या देवस्तुती आयोग असो अपुर्बायाचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या समेस्त संद्यांसो तांकां तरबेत केल्ल्या हेराल्ड तावरो वजंत्र केलेल्या रिया आनी ग्लॅनिस मार्टिस विधी सेवा केल्ल्या सर्व अल्तार भुरग्यांचो भोव सुबेत रितीन अल्तार मांडल्ल्या आनी सजोवणी केल्ल्या तिनी कॉमेंदाच्या धर्म भयणींचो सुपिरियर सिस्टर मेबल क्राइस्ट किंग मॉन्ट्रोझरी सुपिरियर सिस्टर लेनी चॅरिटी सुपिरियर सिस्टर सुनीता गुड शेपर्ड कॉमेंदाच्या सर्व धर्म भयणींचो मनपूर्वक उपकार बावडता कळसांत तांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांची नांवां काडूंक वचना तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. तांकां ताळयो पेटी आंबड्या सगळ्यांक. तशेंच तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांचो वड्या वार येवन वरती सेवा दिल्ल्या सर्व आयलेल्या सर्व फिरगसकारांचो तशेंच सगळी जतन करना हांगासर सगळी जबाबदारी सांबाळलेल्या उपाध्यक्ष एडवर्ड रावो कार्यदर्शी अनिल लॉरेन्स टिकुना एकी सहाय्यक गोंयचो संयोजक राजेश डिसोजा आनी सर फिरगस गोडयो परिशदे संद्यांचो उरकारांचो वडेकारांचो कळसांतान उपकार बावडटा तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. अपुर्बायाचें जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेल्या आमच्या आयसीएमाच्या संद्यांचो प्रतिरितीन जॉर्डन निशान तशेंच फियोना हांचो कळसांतान उपकार बावडटा. तुमकां बरें लागलें की ना बरें लागलें की ना दर जोर थाळयो तांकां प्रेज जालो. सर्व रितीन उत्तम तरान सहकार दिला लुसीबाई जॉयसन भारती सुमित्रा आनी ताका संग दिल्ल्या समेस्तांचो कळसांतान एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. तांकां हे ताळयो दिया बाप वरती सेवा दितात निरंतरी. हेच्या संभ्रम मिसाची सहभागी केल्ल्या आनी सर रितीनी आमकां आदार दिला बाब रॉबर्ट क्रास्ता तांचो कळसांतान उपकार बावडटा. तशेंच पोरो ताळयांच्या आयतारा निमाण्या ब्रेस्तारा आनी आयच्या दिसा वरत्या मापाची कुमोक आमकां केल्ली आसा आनी आयच्या दिसा विधी सजोवंकी वरत्या मापाचो आदार दिल्ल्या किन्नी गोळयो वचून बॅनर हाडून आमकां वरत्या मापाची कुमोक केल्ल्या बाब दीपक नरोना तुमचे मनपूर्वक उपकार बावडटा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भाव प्रभुचे देवाचे उतर नियळना आमची काळजां मना तुमी ददोशी केल्ल्या खातीर तुमकां हांव उपकार बावडटां. पास्कांच्या त्रिदोमाचें चित्रीकरण करून तें लाईव्ह प्रसार केला दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. मनीस विनोद गंगोळी आमचे मदें ना ताच्यात मी शांती मागता हांव पण ताचो पूत अनुपम गंगोळी अनुपम फेर्नांडीस आमचे मदें आसा जितेंद्र फेर्नांडीस आमचे मदें आसलो तेचे सांगा दिल्ल्या समेस्तांचो कळसांतान उपकार बावडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताच्या देवस्तुतेक उदारपणान कळे आबोली फुलां दान दिल्ल्या सर्वांचो मुद्दम रावन कुमोक आदार दिवन पाठिंबो दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. फाल्यां सकाळींचे मीस 8 वरार आयचे मीस जालें देखून फाल्यां येवचें ना म्हूण आज जागरणाचें मीस फाल्यां फेस्ताच्या संभ्रमाचें मीस देखून फाल्यांच्या मिसाकी तुमी येवंक आसा देखून आसता वरा. फाल्यां पास्कांचे पयले मीस आमी भेटोवचे आज जागरणाचे मीस देखून फाल्यांच्या मिसाकी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ह्या मिसाक व्हडा संख्येन येवन सम्याक पास्कांचे पयले मीस संभ्रमोवंक तुमी येवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आनी त्या मिसा उपरांत मात्र तुमी पवित्र केल्लें उदक व्हरचें. आज कोणीय व्हरूंक ना आज कोणीय व्हरूंक ना उडा आसता वरा. आज वेल्यान जाल्यार तें पवित्र जायना उडा आसता हा तें कांय फायद्याक पडना उडा आसता वरा. समजलें की फाल्यां वेल्यार मात्र ताका सकत आसा कळ्ळें की उडा आसता व्हरचें देखून आज व्हरूंक ना फाल्यां तुमी व्हरचें आनी कितलें जाय तितलें व्हरा पूण व्हरतना एक उडा आसता वरा.
थोडे बोटी उदाकत मेळनातले बरी करतात आणि इतले शिंपून घालतात थोडे बोटी मारणी पडटात थोड्याचे बोटले कोणाचे वरतात देखून इल्ले जागृत काय रावरा ते पवित्र उदाक चिल्ली नाकात शिंबी नाकात गुड्डे नाकात कळ्ळें सगळ्यांक मेळटा मेळना जाल्यार परतून सांगा हांव करून दिता टेन्शन करनाका जाल्यार घरान दिता डोंट वरी बट तसो अकमान करनाकात ते मोतीन दवरा आदल्या इतरा मिसांचेर समजलें दान रुपये 14,639 येवच्या मंगळारा आनी बुधवारा 5 तावन प्रस्तुत PUC पर्यंतल्या सर्व भुरग्यांक सकाळी 9 तावन 1 वरां पर्यंत समर कॅम्प हांगासर आसा केला ब्रेस्तारा एका दिसाचें पिकनीक सेंट जॉन्स वॉटर पार्क मियार हांगासर आसा केला विवर हांवें विर्गस ग्रुपार घाला सर्व भुरग्यांनी येसूक नासतना कॅम्पाक येवचें हें कॅम्प मनादी बाब दीपक मनादी बाब मेल्विन सोज नेल्लेकरचे बिगार तशेंच जायते रिसोर्स पर्सन आसात धर्म भयणी आसात ही सगळीं चलोवन व्हरतात देखून ह्या भुरग्यांनी येसूक नासतना हांगासर येवचें सगळो दीस ना सकाळीं 9 तावन 1 वरां पर्यंत आनी ब्रेस्तारा सगळो दीस आउटींग आसतलें देखून सुख नासतना भुरग्यांनी हांगासर कॅम्पाक येवचें पिकनिकाक कॅम्पाक आयिल्ल्या भुरग्यांक मात 2 दीस कॅम्पाक कोण येता तांकां मात्र पिकनीक हे मतीन दवरचें कोणाकी भुरग्यांच्या कॅम्पाच्या संदर्भार जेवणाक आदार दिवंक आनी तांकां पप्स वा तांकां केक आयस्क्रीम दिवंक तुमकां खुशी आसा जाल्यार म्हाका मेळचें उदार मनान तांकां तुमी कुमक करची येवच्या शुक्रारा 6:30 वरां बाळू जेजूच्या मनाक मीस आनी नोवेन 10:15 वरां देवी काकुळ सुतेर्स 10:30 वरां सक्रामेंताचें राधान 11:30 मीस नोवेन उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी पवित्राची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण देवस्तुती आनी जेवणाची मांडावळ वेलांकनी वाड्याघरांक येवच्या बुधवारा सकाळीं 9 वरार पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांच्या वडिलांची समत आसा सर्व भुरग्यांच्या वडिलांनी सुख नासतना जमतीक येवचें येवच्या शेनवारा संजेची देवस्तुती नित्यादार वडो येवच्या आयतारा सकाळींची देवस्तुती मिलार माई वडो वाड्याचे फेस्त आचरण करच्या संदर्भार दुसरे मीस फिरगस घरांक येवच्या आयतारा सकाळींचे मीसा उपरांत स्त्री संघटनाची तशेंच कॅथोलीक सभेची जमत ह्यो आसात येवच्या आयतारा वाड्यांत जमत ह्यो संजे 4 वरार नित्यादार वाड्यांत लिओ डिमेलो तशेंच आसुमसा वाड्यांत बेनेडिक्टा रोड्रिगस जमती आसात वाड्याघरांनी सुरी संख्या जमती गजर आसचें येवच्या आयतारा मिलार माय वाड्याघरांत तांच्या वाड्याचें फेस्ताचरण करतात वाड्यांत फेस्ताचें कार्य सांजेर 6:45 वरार 6:45 जॉन कोरेया हांच्या घरा चलतलें वाड्याघरांनी तशेंच अमातनीत सैऱ्यांनी वेळार थंयसर राजासून उलो आपोवणें आसा ICOM अलंगार घटक मानून हाडटा APL येवच्या आयतारा सकाळीं 9 वरां तावन नांवां दिल्ल्यांनी तुमी खेळाक येवचें तुमकां सर्वांक ऑल द बेस्ट एप्रिल 30 तारखेर हांगासर मंगळूर देशीच्या 5 जाणां दिवकोनाक येस मंडपांत हांगासर याजकी दिक्षा आसतली देशी बार याजक हांगासर येतले हांगासर गवळी बाप आमचे देशीचे उर्द दितले जायतो लोक हांगासर येतलो उर्ती दबाजीक घडी ही आनी चारित्रीक घडी ती जावन आसतलें देखून व्हड संख्येन तुमी येवचें तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या उर्तीच्या खर्चा बाबतींत जायतो खर्च आसा तुमी जाणात फुलनी फुलाची पाकडी दिवन आदार दिवचो सांगात दिवचो स्पॉन्सर दिवन आदार दिवचो आनी ह्या मुखांतर हांगासर जावची वर्ध जुबल्यावाच्या वर्सा उत्तम रितीन जावंक हर एकल्यान तुमी पाठिंबो सहकार दिजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता मेयाच्या 11 तारखेर आमच्या फिरगजेंच्या 15 जाणां भुरग्यांक पयलो कुंभार आसा त्या दिसा मीस सकाळीं 10 वरार आसतलें परत तुमकां समेस्त देव बरें करूं म्हणटा वो भोवभक्तीपणान संभ्रमान ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुमी वांटिली जाल्यात 9 वचपां आसली 9 वचपांक 1 घंटो 5 मिनटां जाल्यात तुमी स्वस्निकायन भोवभक्तीपणान ह्यो संभ्रम तुमी सयला 1 वर्सा मात्र वर्साक 1 फावटी मात्र इतली वचपां आसून दबाचे रितीन परब आमी आचरण करचे देखून आमी निराशे जावचे न्ही बरोवशाची जावंक जाय देवाचें उतर आमकां बळ दिता देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता देवाचें उतर आमकां गठाय दिता आनी पुना जिवंतपणाच्या बरोवशान सोमकोंक आदार दिता देखून तुमकां समेस्तां सबस्की पाठयतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तुमकां दिनवास पडयता भक्तीन ह्या सगळ्या दिवसुतेंत वांटेली जावन कांयच डिस्ट्रॅक्शन नासतना कांयच आवाज नासतना भोव अपुरब्यान संभ्रमान वांटिले जाल्ल्या तुमकां समेस्तां म्हज्या कसकी तर्फेन तुमकां अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वांक फेस्ताचे उल्हास पडयता जोरान एक ताळयो दिवया मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भक्तिकानो
मग भाऊ बहिणीनो आणि भक्ती करून आम्ही तुमच्या खातीर मागता तुम्ही आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं उबी रावया फेस्तोचो दबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं जेजूच्या पुन्हा जिवंतपणाच्या दबाजीक परबे दिसा सर्व पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. जेजूच्या कष्ट मरणाचो काळ संतोष भरीत काळ जावन ताचे पुन्हा जिवन तुम्ही संभ्रमतात उतरावरत्या आनंदान पास्काचे परबेन तुम्ही वांटो घेवंक पावोंक आणि सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवो आणि तुमचे सवय सदा आसूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाची वडकार हालेलुया हालेलुया. एक घडी बरोबर बसया हांगासर हांव मुर्दोमाच्या वातयेची नांवां मुर्दोम दिल्ल्याची नांवां सांगता आनी दयाकन मुखार येवचें उपरांत आमी निमाणें गीत गावचें तांणी मुखार येवचें आनी बाप दिपकातोन मुर्दोमाची वात स्विकार करची. विकी विकी या डेनियल कोरियानी गुटाम मुरजाय वडो सिल्वेस्टर रेगोनी गुटाम मुरजाय वडो एल्विटा आनी एलरॉय प्रेरा वेलंकनी वडो अल्विन सिरावो मंतिमाय वडो लिनेट रॉड्रिगस असुमसम वडो अल्बर्ट डिसोजा पोंपई वडो विन्सेंट डिसोजा पोंपई वडो विनोद डेस्सा आनी कुटाम पोंप नित्यादर वडो किशोर फर्नांडीस फातिमा वडो विथ विलियम नरुन आनी कुटाम वेलंकनी वडो स्टॅनी सेराव आनी कुटाम कार्मेल वडो जीवन डेस आनी कुटाम कार्मेल वडो रायन ग्रेसी डिसोजा कार्मेल वडो नेविल डिसोजा मिलर माई वडो रिशल डिसोजा वेलंकनी वडो एडविन आनी हेलेन लोबो वेलंकनी वडो स्विझल आनी इशेल डिसोजा मुडबिद्री मोंती डिसोजा आनी कुटुंब कार्मेल वडो जेसिंता डिमेल्लो वेलंकनी वडो पीटर शार्लेट डिसोजा वेलंकनी वडो बिंदु मैक्सिम डिसोजा वेलंकनी वडो जॉन कार्डोज आनी कुटुंब कोसेस वडो डॉक्टर क्लीटस पिंटो आनी कुटुंब वेलंकनी वडो गिलबर्ट मार्टिस आनी कुटुंब कार्मेल वडो जोसेफ आइवन पिरेर आनी कुटुंब असुमसम वडो सिंथिया रॉड्रिगस कार्मेल वडो मार्क दांथिस फातिमा वडो अल्बर्ट आनी फ्लोरिन डिसोजा आनी कुटुंब मुरुजाय वडो एडवर्ड मास्करिनस आनी कुटुंब मोंतिमाय वडो सेवरिन रॉड्रिगस आनी कुटुंब वेलंकनी वडो एडवर्ड सेराव आनी कुटुंब कार्मेल वडो बेनेडिक्टा डिसोजा आनी कुटुंब मोंतिमाय वडो आयरीन जोसेफ पिंटो नित्यादर वडो डेनियल वास मिलार माय वडो वॉल्टर रॉड्रिगस आनी कुटुंब नित्यादर वडो पीटर रेगो आनी कुटुंब मुरुजाय वडो एवलिन फर्नांडीस असुमसम वडो लुईस फिलोमेना फर्नांडीस मिलार माय वडो डेलोन डेल्विन मस्करेनस कोसेस वडो एलिझाबेथ पिरेरा पुलांक वेलंकनी वडो जेनिशा आनी अनिशा डिसोजा नित्यादर वडो डिओन दांतीस कोसेस वडो डेलॉन दांतीस कोसेस वडो जेराल्ड डिसोजा कार्मेल वडो प्रज्वित मस्करेनस मोंतिमाय वडो प्रियल ठिया मस्करेनस मोंतिमाय वडो वायलेट रेगो वेलंकनी वडो शनेल डिमेल्लो पस्काची वात आमकां दान दिल्या वेलंकनी वडो एलियस मिटिल्डा डिसोजा आनी कुटुंब कोसेस वडो एवलिन डिसिल्वानी कुटुंब नित्यादर वडो मार्क दांतीस आनी कुटुंब फातिमा वडो वलेरियन आनी ग्रेटा रॉड्रिगस असुमसम वडो बेनेडिक्टा सिक्वेरा नित्यादर वडो नवीन सुनीता पायस मिलार माय वडो इवन डेलरॉय रॉड्रिगस वेलंकनी वडो एवजिन डायना रॉड्रिगस वेलंकनी वडो शॉन मंदेरो पोंपई वडो मेरी अरान्ना कोसेस वडो गिलबर्ट मस्करिनस मोंतिमाय वडो राजेश आइशल डिसोजा कोसेस वडो जॉर्ज फर्नांडीस आनी कुटुंब मिलार माय वडो इग्नेशियस मस्करिनस मोंतिमाय वडो लिली क्वाड्रस कोसेस वडो विनोद असुंता डिसोजा वेलंकनी वडो विन्सेंट असुंता डिसोजा वेलंकनी वडो संतोष रॉड्रिगस वेलंकनी वडो आयरिन रॉड्रिगस आनी कुटुंब रुजाय वडो जेसन रेगो रुजाय वडो रोशन रॉड्रिगस लुट्स वडो विलिटा अल्विशा रेगो वेलंकनी वडो
सिसिलिया मेंडोन्सा असुम संवडो, स्नेहा असुम संवडो, क्रिस्विन मॅथ्यू सिक्वेरा नित्या दरवडो, एलिशा नरोना नित्या दरवडो. जर कोणाची नांवां चुकून गेल्यां जाल्यार तुमी दया करून मुखार येवची, मनाची वाट स्विकार करची. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. मुखार या. कोणाची नांवां चुकून गेले जाल्यार बक्षया तुमी मुखार या, मनाची वाट स्विकार करा. बरं, तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. उबी रावया, निमाणें गीत आमी गावया. फाल्यां तावन आंबोरी सर्गाचरणीय उल्हास पाव म्हणल्या मुखांतर सुरू करची. सर्वेस्पोराचे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जैते वलता सोम्याचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जैते वलता सोम्याचे जय. पास्काच्या पोविसा काळा गुरवोसो आमकां उदेला. गावया सोम्या आमच्या मोगाळा, सोमी मरणांता उरतला. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जैते वलता सोम्याचे जय. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. नामान बाळक जेजू आशीर्वाद दिया.